8 तारखेर जी सभा शौर्य संचलन आणि त्यानंतर जी सभा जावपाची आसा ह्या खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लें टू ब्रीफ द मिडिया एंड द प्रेस. बेजिकली कशें आसा, शौर्य संचलन हे फक्त 8 तारीख कोण तरी फ्री आसा आमकां कांय काम ना अशे खातीर केल्लें ना. तर 8 तारखेर जे शौर्य संचलन आसा हे एक पवित्र दिसाक म्हणजे गीता जयंतीच्या दिसाक हे साजरा केले वता. गीता जयंतीच्या दिसाक गीता जयंती हो एक उद्देश जालो. त्या भायर जेन्ना 1992 बाबरी मस्जिद बाबरी ढाचो जो उडयलो आनी तितून बजरंग दलाचो मुख्य वांटो आशिल्लो हो दीस जो होच दीस तो जावन आसा ज्या दिसाक बाबरी ढाचो उडयल्लो. सो ह्या खातीर आनीक बलिदान दिवस शौर्य दिवस अशें म्हणजे शौर्य त्या दिसाक दाखयल्लें त्या खातीर शौर्य दिवस म्हणून आमी वर्सान वर्स हो सेलिब्रेट करतात. नॉट ओन्ली दीस इयर, एवरी इयर वी सेलिब्रेट दीस डे एज अ शौर्य दिवस. म्हणजे शौर्य दाखोवपाचें, हिंदू धर्माचें शौर्य दाखोवपाचो हो दीस. म्हणजे आनीक त्या दिसाक सादारणता 3-4 हजारांची संख्येन आमी गणवेशधारी हो गणवेश तुमी पळोवंक शकतात. ह्या गणवेशधारी जे लोक आसात आमचे कार्यकर्ते आसात, स्वयंसेवक आसात, हे गणवेश घालून संचलन काडटले. त्या भायर आनीक एक 10-15 हजारांची संख्या जी ह्या सभे खातीर येतली. आनीक खास करून ह्या सभेक आमी वक्तो म्हणून जो आपयला हो हैदराबादचो एक हिंदुत्ववादी कट्टर नेतो टायगर राजा सिंग. म्हणजे यूथ सेन्सेशन आमी म्हणू शकतात. युथान तेजे बद्दल क्रेज खूब आसा. हेका आमी वक्तो म्हणून त्या दिसाक हांगा आपयला.